नमस्कार, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे प्रुडंटाच्या या खाशेल्या कार्यावळीन. ही कार्यावळ आम्ही आज आयोजित केला, म्हणजे ही स्पेशल अशी जाका म्हणू शकता की ट्रेलर जाका म्हणू शकता एक असल्या कार्यक्रमाचो जो 19 डिसेंबराक मेगा इव्हेंट जाता. दाबोळी कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आहा तातूंत जॉगर्स पार्क म्हणून एक जो वाठार असो आहा जंय वास्कोकारांक, मुरगांवकारांक आणि दाबोळकारांक एक वेगळोच असो एक अनुभव घेवपाचो एक जागा आसा जाका आमी जॉगर्स पार्क म्हणटा. थंय एवरी इयर 19 डिसेंबराक जाता. 19 डिसेंबराक गोंयभरान घडये फ्लॅग हॉइस्टिंग जाता. पण वास्कोन दाबोळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे एक कार्यक्रम जाता तो म्हणजे विंटेज कार्स रॅली किंवा डिस्प्ले हांगा येता आणि ती आयोजीत करता हांगसरले म्हणजे आमचे गोंय राज्याचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, प्रोटोकॉल मिनिस्टर आणि पंचायत मिनिस्टर सर माविन गुदिन. आणि त्याचो ट्रेलर म्हणून आमी आज चिंतलें की ते दिसा कितें जातलें तें पळोवपा खातीर तांची भेट घेवपाक आयले. सर नमस्कार. हाव सर. जशें हांवें वळख केली सर की हांगा विंटेज गोंयान आमी घडये त्या दिसाक लिबरेशन डे सेलिब्रेट करता, पण हांगा जे विंटेज काराचे जे आवडी जेंकां आसता तेंच्याक एक ट्रीट जी म्हणटा आमी ती हांगा जाता. सांगू शकता तुमी? जशें तुमी सांगला आनी तुमकां खबर बीन आसा, 19 तारखे 63 वर्सां आमकां भरता आमचे सुटकावो जाल्यार, लिबरेशन जाल्यार. आनी गोवा लिबरेशन डे तुमकां खबर आसा आख्खे गोंयान कार्यक्रम जाता वेगळे वेगळे, चड करून फ्लॅग हॉइस्टिंग जाता. हेजे ऑपोजीट सायड फ्लॅग हॉइस्टिंग जाता. ते सरकाराचें एक ऑफिशियल फंक्शन जालें, पूण लोकांक खबर आसपा जाय आपले गोवा लिबरेशन डे कितलें म्हत्वाचें, कितें कितें ते कितें कितें लोक झुजोन आमकां ही सुटका मेळ्ळी, तेजो जो एक्चुअल व्हॅल्यू आहा आमचे आमी जे म्हणटा तरुण पिढी जे तेन्ना ते उपरांत जल्मान आयले तांकां खबर आसपा जाय. आनी अशें क्लासीक विंटेज एंड क्लासीक कार रॅली आमी ऑर्गनायज केले म्हणटच तेंचे दृश्टीन दुसरे दृश्टीन ते पळयता, अरे एलॉंग वीथ गोवा लिबरेशन डे फंक्शन इतले विंटेज कार, इतले क्लासीक कार गोंयचेच न्हू आनी नामनेचेच लोक गोंयचेच न्हू, पूण बाकीचे कडेनसूनय येता, आपल्यो गाडयो घेवन येता, तांकां पळोवपा मेळटा. म्हणजे हें एक तरेन दाखयता की पयल्यो गाडयो कसल्यो आसल्यो, आतां कसल्यो मॉडर्न गाडयो कसल्यो आसा. आनी एक तरेन हांव समजता समाजा खातीरूय एक हांव संदेश म्हूण समजता. संदेश कितें? संदेश हे भाशेन की आदल्यो ज्यो गाडयो आसल्यो, एक मनीस जशें वय जालें म्हणटच जाणटो जातकच आनी जाणटे पिराये तेजो वालोर कमी जायना, तेणें आपले सारको सांबाळ केल्यार तो सारको उरता आनी तोय तरूण कसो दिसता आनी तरूण भुरगो करता तितलेंच काम करपाक शकता. तेच भाशेन ह्यो गाडयोय तेच भाशेन बरे प्रमाणान चलता आनी रस्त्यार येता तेन्ना लोकांक दिसता अरे ह्यो विंटेज कार जाले सुद्दां जाल्यार ही रस्त्यार येता काय बोली इतली सुंदर गाडी. तेच भाशेन प्रत्येक जिवनान तरी सगळे सारके सांबाळ, हेल्थ इज वेल्थ म्हणलेलें आसा, हेल्थ तरी सारकें सांबाळलें जाल्यार गाडये भाशेन बरे कंडिशनान उरून देशाचे नागरीक बरे तंदुरुस्त रावन म्हणजे आख्खे देशूच एक म्हणजे हेल्दी सिटिजन्स जे आमी म्हणटा आसतले आमचे गोंयचे स्टेटीन, बरे भलायक आसलेले सगळे लोक आसतले. आनी तेका लागून एक तरेन ही विंटेज रॅली एक संदेश हो मेसेज लोकांक दिता. आनी हें दिता तेन्ना आमी एक ट्युरिजम स्टेट जावन आसा आनी वेगळे वेगळे तरेचे प्रोग्राम जाता. आमी फोर्थ टायम चवथे पाटी चवथे वेळार आमी ही विंटेज एंड क्लासीक कार रॅली आमी ऑर्गनायज करता. डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट एलॉंग वीथ विंटेज एंड क्लासीक व्हेकल क्लब तेंचो जो आसा ते आमचे बरोबर बाब गौतम काकोडे आसा, बाब बाबू कामत आसा, तेजे वारा बाब श्रीनिवास देंपो आसा, बाब ब्रायन सुवारीस आसा, बाब निनाद आसा, बाब तांबा आसा, मिसीस देशप्रभू आसा. अशे तेंचे ते ट्रस्टीज आहा तेय खूब हितून इंट्रस्ट घेता, तोकस घेता ही रॅली जावची म्हूण. आतां हितून इंट्रस्ट इतलो निर्माण जाला आख्खे देशान आनी जेन्ना विंटेज कार म्हळ्यार सगळे पळयता, आख्खे जगा पळयता तेन्ना तांकां आमची सुटका कशी जाली, लिबरेशन डे कितलो म्हत्वाचो तेंय तांकां दिसता. सो तेका लागून हे चवथे वर्सा म्हाका दिसता आनिकूय इंट्रस्ट बरेचशे निर्माण जाला. लोक सारके खूश जाता आमचे विंटेज कार पळोवन जे आमकां रेस्पॉन्स गेले 3 वर्सां मेळ्ळा.
एक खेपे तेजावन मायज हांव समजता रेस्पॉन्स आमकां मेळटली. एंट्री आमकां आमी सुरू केल्ले तेन्ना पयलेच वर्सा आमकां 30 एंट्री आयिल्ले. आज आमकां ऑलरेडी 140 येयल्ले आसा आनी आजुनूय दीस उरला. हांव नकळो कशें आमी मॅनेज करतले ते, पूण इट इज अ गूड थिंग वॉट इज हॅपनिंग. विस्तार खंयचे वस्तीचो जाता तेन्ना आनी बरो विस्तार हांव समजता ते सगल्यांकूच बरें. आनी गोंयचें लिबरेशनूय लोकांक कळटलें. एक ल्हानसो प्रांत इतलें एटेन्शन ड्रॉ करता, ट्युरिजम स्टेट आसले कारणान होय व्हडल्यांतलो व्हडलो एक इव्हेंट करून करता गोंयचो सरकार. डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट, विंटेज एंड क्लासीक कार व्हेहिकल क्लब असोसिएशन, ते असले इतले बरे प्रमाणान आपले गाडयेचेय सांबाळ करता, हे कार्यक्रमूय घडोवन हाडटा. म्हणजे हे खरें खुशेची गजाल जावन आसा. सो गोंयकारांक कोडोन दी, बाकी आख्खे जगाकूय कोडोन दी. सर एक गोष्ट आमी म्हणटा की कूक जो आसता न्ही, शेफ जो आसता तो जेवण करता, तयार करता, पण ताका प्रेझेंट करप इम्पॉर्टंट आसता. सो तो प्रेझेंट करपाक ती प्लेट आसता, प्लेट जेका आमी आतां जॉगर्स पार्क ती तुमी प्लेट करून दिल्या, जे आमी लास्ट इयरू पळयल्लें. म्हणजे अशें दिसता की ही विंटेज कार रॅली खातीरूच तुमी स्पेशल केल्ले, कारण थंय तुमी पार्क करता, थोडे कडेन थंय पार्क करता, थंय पार्क करता. सो हो जो तुमी जो दिला जॉगर्स पार्क आनी हे जे तुमी अरेंजमेंट करता, तेज्या फाटीन हेतू कितें तुमचो? हांव मुद्दम सांगपाक सोदता, दीस इज अ आयकॉनीक पार्क. असलो पार्क पंचायत एरियान आख्खे भारतान हूंय ना. सगळ्यान बेस्ट आमकां वी हॅव बीन वोटेड एज वन ऑफ द बेस्ट पार्क इन पंचायत एरिया. हें हांव तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदतां. आनी म्हाका दिसता आख्खे इंडियेकूय पयले 5 खंयचे बरे बरे पार्क आहात तितून तो कावंट जातलो. आनीकूय हे हो पार्क सुंदर करपाक खुबश्यो वस्तू आमी करता. हांव हालींच आमचे मान्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन गेलो आनी आनीकूय हिंगा वस्तू म्हाका जाय, तेणें ताबडतोब सँक्शन केलो. सो तेजेर हो पार्क आनीकूय बरो जातलो, सुंदर जातलो. आनी तेन्ना हांगा तरेतरेचे इव्हेंट जाल्ले आसा. आमचे दांडिया आनी गरबा म्हण नाका, त्या टायमा हांगाच इट वॉज अ हॅपनिंग प्लेस. आख्खे गोंयांतसून लोक आयले. तेच भाशेन मुद्दम सांगता, होली प्रोग्राम जालो. होलीच्या वेळार आमी प्रोग्राम केलो. आतां क्रिसमस आयलो, केक मिक्सिंग आमी केले हांगा थोडे दीस पयलीं टू ब्रिंग इन द क्रिसमस स्पिरीट. हेच एरियान केले, लोक बोल्लले. आनी आतां क्रिसमस पार्टी भुरग्यां खातीरूय जातली. ते उपरांत न्यू इयराकूय आमी कितें ना कितें करतले. बट दीस इज अ विंटेज एंड क्लासीक कार रॅली. तुवें नंबर प्लेट पळय गाडयेचो मुद्दम GAVAAA 3677. एक टायमा अशी स्थिती निर्माण जाली, पोरण्यो गाडयो स्क्रॅप जातल्यो. विंटेज कार ओनर, क्लासीक कार ओनर, तेंकां एक भीती आयली आख्खे भारतान की कितें जातलें काय म्हूण फुडारा हें बंद जाल्यार. हांव मुद्दम सांगता, हांव ते ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसले कारणान आमची जेन्ना मिटींग जाली कावन्सिलाची, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाब नितीन गडकरीन मान्य केलें, आपण स्पेशल रजिस्ट्रेशन तुमकां दितलो. पोरण्यो गाडयो ज्यो तुमी मेंटेन करता, स्पेशली विंटेज एंड क्लासीक कार, स्क्रॅप करपाक म्हणजे आपण दिवपा ना आनी तेंचो आपण सांबाळ करतलो. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा बाब नितीन गडकरी. हें काम तेणें आमकां करून दिलें म्हणून आज विंटेज आनी क्लासीक कार आमकां सांबाळ करपाक मेळटा. जशी ही रॅली तूं पळयतलो, इतली सुंदर रॅली आख्खे लोक पळयतले आख्खे जगाक, आमचे गोंयान म्हण नाका आख्खे भारतान. हांव सगळे तुमचे माध्यमांतसून आनीकूय कोण विंटेज कार ओनर आहात तेंचे लागीं मागता, क्लासीक कार ओनर आहात तेंचे लागीं मागता, कम एंड पार्टिसिपेट. आमची 140 संख्या जाला, ती 200 क्रॉसूय जाल्यार जाता. बट गेट गूड कार्स. लोकां दिसून दी की इतले पॅशनेट लोक आसा. आमचे कडेन येता ते इट्स ओन्ली अ फ्रॅक्शन, 140 सुद्दां जाल्यार, बट पीपल एप्रिशिएट. बट आख्खे इंडे त्यो एक गाडी मेंटेन करप म्हळ्यार खूब कश्ट घेवचे पडटा. स्पेअर पार्ट मेळना, मागीर मॅकॅनीक मेळना. ते वेळार कितें कितें भितर शो आसलो तो सेम टायप करून घालचो पडटा. वो ओरिजिनली कंपनी कडेन कितें पार्ट्स उरला जाल्यार हाडचे पडटा. हे सगळे ते त्रास घेवन करता. दॅट्स वाय पीपल शूड कम टू एप्रिशिएट देम एंड एप्लॉड द ओनर्स. म्हणजे तांकां एक शाबासकी मेळ्ळ्यार ते खूश जाता. कित्याक आनी दुसरें एक बरी गोश्ट आसा, आमी कांय तेंचेर येता तेंचेर खर्च करना. ते आपलो स्वताचो खर्च करून आपली गाडी घेवन येता टू पार्टिसिपेट इन सच थिंग. आनी म्हाका दिसता आतां
हो एक मुवमेंट कसो विंटेज कार सांबाळपाचो रॅली करपाचो आख्या देशान गेल्ले आसा. बाकीचे स्टेट आतां ऑर्गनायज करता. हाडली म्हाका दिसता कर्नाटका स्टेटीन ऑर्गनायज केलो आमकां कॉपी करून आनी तेंचे म्हणजे व्हडले व्हडले वरिश्ठ नेते तेंचे ते म्हणटात ते आशिल्ले इनॉग्रेशना आनी हे भाशेन ही रॅली वाडत आसा. एनी आयडियाज ऑफ लायक एक्सपॅन्डिंग दीस अशें म्हणटा आमी कारीच आसतल्यो हेजे फुडें आमी लास्ट इयर अशें पळय थोडे ट्रकू पळयल्ले. ना हे पाटी विंटेज ट्रक्सूय येतले. हे पाटी विंटेज ट्रक्सूय येतले आनी लास्ट टायम गाडयो पयल्यो तेज्यावन मायज आसा, जास्त गाडयो आसा आनी तरेच्यो गाडयो आसा. सो एवरी टायम इट्स गोइंग टू चेंज इन एनी केस and we want it to change for the better. As we are all aware, we are going to complete 63 years of the liberation of this beautiful state of Goa. We have seen after liberation what all progress we have made. We have official functions. One of the official functions on 19th December will take place just opposite of this Joggers Park, where the flag will be hoisted and the program will be conducted. As part of this great celebration of this lovely state of Goa, we have a vintage and classic car rally where people from all over Goa, people from all over the country with different cars come here. And when they showcase their cars here, we have a drive which goes right up till Marmangua Harbour and comes back on a designated route. And we end up at Bogmalo. So we have this happening through the Department of Transport, through the Vintage and Classic Vehicle Club. They have been organizing this for years together, but here it is the 4th year they are organizing. Mr. Gautam Kakode is the president. Along with him, Mr. Babu Kamath, who are the trustees. Along with that, Srinivas Dempo. Along with that, Rupa Deshprabhu, Brian Suarez. Also, I think we have Ninath, Advocate Ninath, Mr. Tamba. All these people are trustees, and Varun Albuquerque. All these people are trustees, and they have done a commendable job keeping the tradition going of showcasing vintage cars and kept the cars in working condition, roadworthy. That is the most important thing. And as I said, over and above that, now we have a separate registration for vintage and classic cars. So they are able to maintain their cars and it will not go as a scrap vehicle. So this creates a new passion, a new activity which generates a different type of employment for the people as well. In terms of maintenance, in terms of making the car roadworthy, all these things happen as a matter of course. तर आमच्याकडे आता आसात गोवा विंटेज आणि क्लासिक व्हेकल्स क्लबाचे जे वांगडी प्रेसिडेंटूय आसात आणि ट्रस्टी आसा आणि हो जो ऑर्गनायज जे करतात ते मेन स्टेक होल्डर जे आहात ते आसात. सो सर वेलकम. जशे सरा कडेन आमी उलयले तेंच्यांनी आमकां विस्तृत म्हायती दिली, पण तातूंत थोडे टेक्निकलिटीज किंवा अश्यो हेर ज्यो गोश्टी आहा ते तुमचे कडेन विचारूंक दिसले. सो सर आतां शेगीत 4 वर्सां तुमी करता, 4थें वर्स करता. सो हाऊ इज इट? पयलीं म्हणल्यार आमी 19 डिसेंबर हो गोवा लिबरेशन डे सेलेब्रेट करतात. मोठ्या संख्येन हांगा आमचे गोंयचे सगळे लोक उपस्थित असतात. ह्या जाग्यार हो जॉगर्स पार्क जो जाला ताजे ब्युटिफिकेशन अशे तरेन जाला की परते हांगा येवन दिसता. आमचे एकदां सरा कडेन मिटींग जाली, मामीन सरा कडेन, ते ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर 3-4 वर्सां पयलीं. ताणें आमकां एक प्रपोजल दिलें की हांगा तुमी तुमच्यो गाडयो कितें हांगा डिस्प्ले करना. पयलीं आमी चिकाली ग्रावंडाचेर करताले, मागीर हांगा ताचे विचार आयले आनी ताणें हांगा डिस्प्ले करता. हांगा क्रावड असो वाडलो की पळोवपा खातीर गाडयो येताले. त्या भायर लिबरेशन डे सेलेब्रेशन चालू आसता, थंय लोकांले ते प्रोग्राम्स आसता ते पळोवपाक मोठे संख्येन लोक येवपाक लागले. पयलीं आमचे कडेन हांगा गाडयो 30-40 सुमार येताल्यो. गाडयो तितल्यो रिस्टोर केल्ल्यो नाशिल्ल्यो लोकां कडेन. गव्हर्मेंटान आनी सरान जेन्ना इनिशिएटीव घेतलो की गाडयो तुमी रिस्टोर करात, मार्केटान हाडात, रस्त्यार हाडात, तेन्ना अवेरनेस वाडले. सगळ्यांनी गाडयो रिस्टोर केल्यो आनी हळू गाडयोच्यो नंबर ऑफ कार्स वाडपाक लागल्यो. सरान सांगिल्ले त्या प्रमाणे त्या वेळाचेर 30 गाडयो पयलीं आमकां लोकां फाटल्यान तांचे लागून फाटल्यान तांच्या घरा कडेन वचून बाबा रिस्टोर कर म्हूण सांगून हाडच्यो पडटाल्यो. आज गाडयो खुबश्यो तयार जाल्ल्यो आसा
आज 141 कार्स ऑलरेडी आमच्या हातून रजिस्टर जाल्ल्यो आसा. हाजे फाटल्यान मेन हेतू म्हणल्यार गोवा गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट, सराचो सपोर्ट आसा, माविन सराचो, ताजो इनिशिएटीव आसा आनी आमचे क्लब आनी क्लबाच्या ट्रस्टीचो इनिशिएटीव आहा. खुबश्यो गाडी अजून रिस्टोर जावपाचे हाचेर गॅरेजींनी आसात. आमी समजता की फुडल्या वर्सा हाच्यान चड गाडयो येतल्यो. आतांय आमकां हे जाग्याच्या हाका लागून आमकां रजिस्टर लॉक करचें पडटलें, म्हणजे फुडें आनी रजिस्ट्रेशन घेवपाक मेळपाना. एरिया मातशी आमकां हें जाय. सरान आमकां सांगलें तें कोतां आतां तांगेले 3rd काय 4th स्टेजी परत आनी एक्सपान्शन जावपाचें आसा. होप दवरता की फुडें हाज्या बरें जातलें अशें समजून इव्हेंट सक्सेसफूल जातलो ही आमकां खात्री आसा, कित्याक हाजे फाटल्यान माविन सराचो आमकां खूब सपोर्ट आसा. बाबू तुका विचारूं सोदता, कारण कितें जाणा तूं, हांव पयलीं साकून तुका पळयता, ताका फॉलो करता. सो यू हॅड दीस पॅशन ऑफ कार्स. सो कशें आयलें? See, we are always been into automobile. I am the 3rd generation into automobile business. So this is, you can say, it is like into the blood. So कितें आसा, ह्यो सगळ्यो गाडयो आशिल्ल्यो तर एक तेंपार आमचे कडेन ह्यो गाडयो आमी यूज करताले. But then over a period of time, they were all extinct. But then people, still have that memory that these are the cars which have to be there, which they want to see back. That is where we got into the initiative, and through this initiative of our trust, we felt that we should start this kind of a event. And with support of the Honorable Minister Mamin sir, we started with a quantum of just 30 vehicles as a start. Today we have touched about 141 vehicles, and then with this kind of a support, next year we'll find probably that the space what we get is lesser. So this is the kind of a numbers that we have started getting. पण पॅशन आसप इज अ डिफरंट थिंग. पर्सनली आय हॅव अ पॅशन फॉर माय व्हेकल इज ओके. पण दुसऱ्या फाटीन लागून तांकां एकठांय करून हाडप, म्हणजे गोंयचेच न्हू, आतां गोंयचे भायले गाडी येता. सो हांव तितून कितकी मेहनत लागता, कशी मेहनत लागता? मेहनत तातूंत भयंकर आसता. फॉर अ पर्सन टू ड्रायव्ह डावन with a vintage car, without the air conditioning, without the power steering, to drive such a long distance, it is not an easy task. But what happens is, see, ultimately it is all about passion. And because of this passion, there are people are driving down from such long distances from Bombay, Pune, Bangalore, and they are coming here. And finally what happens, it's finally a personal rapport what we develop with the Honorable Minister also, where he has known people personally. So because of all this efforts which we are putting together, we are getting the support from the entire country, including Goa. That's the reason we see the large number of participation which is there. So else than displaying it here, आता अँटिक असतात, अँटिक कारी सगळ्यो, else than displaying them here and असले kind of shows, अशें कितें आनीक आसता activities where these cars are then used, अशें कितें आसता काय? Use also taka now, but they are mainly for passion. And now what has happened is the central government has come with a notification also, where there are these cars have been given specific numbers so that these cars are retained for the future. There is no vehicles which are in this particular category where the cars are going to get into kind of a scrappage or anything like that. So these vehicles are basically kept so that in future the next generation should able to see the cars, and that's what we are promoting today. Where today the whole idea of displaying these cars is that if you see the kind of enthusiasm what people have got to come and see, and especially at this beautiful location of Joggers Park, so it adds the vintage cars as well as the greenery to this place. आणि एक गजाल आहा की ह्यो ज्यो मेंटेन करपाक जी आमकां मेहनत लागता, कारण नॉर्मल आमी ज्यो कार्स आमी नवीन घेता ताका मेंटेनन्स करप आनी ह्यो मेंटेन करप, कारण तांकां स्पेर्स असले लागता किंवा तसलेच मागीर ते डेकोर किंवा आनी कितें करूं लागता. सो कितकी मेहनत आसता तातूंत? मेहनत तातूंत आसतात न्हय. मेहनत तातूंत इतली आसा की आयच्या दिसा तुका ह्यो गाडयांचे पार्ट्स तुका पयलीं अवेलेबल मेळना. तो पार्ट्स अवेलेबल कर, त्या भशेन आयज पयलीं टेक्निशियन पयलीं अवेलेबल नासता हें काम करपाक. So we have to also get into that, we have to ourselves understand. But all this comes only when you have that kind of a passion. Just to have a vintage car is not the whole idea. You should have that passion. If you have that passion only, you will able to keep the car running. तुम्ही म्हणटा की तुमचे कडेन पॅशन आसप, पण एक गव्हर्मेंटाचो बॅकअप जो पॅशन आसा आनी पॅशन आसा जे हांगा ह्या दाबोळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन सर माविन, तांचे बद्दल कितें सांगता? It is the whole thing, as I told you, that today we started with just 30 cars.
today, after this is the 4th year that we are getting a support from the sir regarding this particular event, and today it has touched 141 cars. So you can, from this itself, you can understand what is the kind of support that we are getting from the vintage fraternity, and why, being Goa, this is the hospitality. That's the reason we are, we have, our numbers are only increasing day by day, and in future our numbers are surely definitely going to go up. In fact, when we started this initially, when sir mentioned it will go up, I myself had a question, when sir mentioned to me, when we started 30 cars, next year can you do 50, can you do it 60? So I had that big question whether we can touch. But today this is all coming because of the constant efforts what have been put. That's the reason today we are getting those kind of good numbers for the event. सर फायनली तुमकां विचारूंक सोदता हांव की तुमी तांकां तेंको दिता खरें, पूण तांची जी मेहनत आहा ते जे मेहनत करतात एज द क्लब, ताजे बद्दल कितें सांगता? जे कितेंय करतलो जाल्यार पयलें पॅशन आसपा जाय, प्रेम आसपा जाय. तेंचो इतलो प्रेम आहा ह्या गाडयांचेर, आनी कितें तरी बरें करतले आनी लोकांकूय दाखयतले आनी सांबाळूय करतले. लायक हांवें सुरवातेर सांगलां तशें, यू हॅव टू हॅव these cars on the road to show people what it was in the past. कसल्यो गाडयो आसल्यो, खंयच्यो गाडयो चलताल्यो, आनी गाडयो ओल्ड जाल्यो जाल्यार सुद्दां बरे कंडिशनान रोडाचेर हाडपा मेळटा, चलोवपा मेळटा. जशें एक मनीस बोलाकेन सारको ना जाल्यार, एक कमी वयार बोलाकेन सारको ना जाल्यार मनीस उसडटा. तशी गाडी खंय वचोन क्रॅश केल्यार सारकी चलयना आनी जाल्यार ती भितर उत्ता. पूण एक ओल्ड गाडी जुनी सुद्दां चलोवपाक शकता. तेच भाशेन एक भलायकी मनशाची बरो सांबाळ केल्यार तो म्हणजे मनीसूय बरो हेल्थान उरतलो, आनी हेल्थ इज वेल्थ म्हणलेलें आसा. तेच भाशेन these cars are priceless. It is the wealth of those people, wealth which is cultivated by their passion for the cars. That's why these vintage cars have remained, classic cars have remained. थँक्यू सर. जशें आमी सुरवातीक म्हळें की ही कार्यावळ जी सगळ्यात मोठी कार्यावळ ह्या दाबोळी कॉन्स्टिट्युन्सीन ह्या जॉगर्स पार्कान जाता, तिजो हो फक्त एक ट्रेलर आशिल्लो. आमी पळोवंक शकता 5 डिस्प्ले गाडी आसा. लास्ट इयर म्हाका दिसता आमी 101 गाडयो पळयल्ल्यो, आनी ह्या वर्सा 150 सुमार जावपाच्यो आसा. तर तुमकां सगळ्यांक हें आव्हान आसा, येत्या 19 डिसेंबराक लिबरेशन डेक ह्या जॉगर्स पार्कान दाबोळी कॉन्स्टिट्युन्सीन तुमी सगळे मुजरत येवचे. हो स्पेशल ट्रीट अशी आसतली जांकां गाडयांची आवड आहा, ओल्ड गाडयांची आवड आहा. तुमकां सगळ्यांक 19 डिसेंबराक ह्याच थळार परत एकदा येवकार.